खाशेल्या डिबेटीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हाका आमी नांव दिलां पॉवर डिबेट. 3 कारणां खातीर. एक म्हळ्यार पॉवराचेर डिबेट, लायटीचेर. दुसरी म्हळ्यार म्हाका तांकां पयल्या दिसता पॉवरा खातीर डिबेट. आनी तिसरी गजाल म्हळ्यार पॉवर डिबेट, थोडेगाट डिबेट. कारण जो बिल्डअप ह्या डिबेटीचो जाला फाटली 2-3 सप्तकां, ताका लागून ताका पॉवर डिबेट, थोडेगाट डिबेट जर म्हळें जाल्यार चूक करची ना. आज दिसता म्हणजे दोन्ही सायडीच्यान कोण आसा ते इंट्रोड्यूस करून दिवपाची गरज ना. अख्खी गोंयांक खबर आसा. सगळ्यांत पयली आसा आम आदमी पक्षाचे गोंयाचे फुडारी वाल्मिकी नायक. वाल्मिकी वेलकम. आणि दुसरे आसा गोंय राज्याचे वीज मंत्री निलेश काब्राल. सो हांव स्ट्रक्चर खूब सिंपल आसा ह्या डिबेटीचे. स्ट्रक्चर इतले ते ओपनिंग रिमार्क्स करतले. ओपनिंग रिमार्क्स करतकीर त्या ओपनिंग रिमार्क्सा भितर जर मुद्दे कितें आसात जे तांकां एकमेकांक खोडून काडपाक जाय ते खोडून काडपाक तांकां वेळ मेळटलो. ताचे उपरांत त्या मुद्द्यांचेर जर म्हाका जर कितें प्रश्न आसात हांव क्विकली ते 2-3 प्रश्न विचारतलो. आनी हांगा गोंयभरची मिडिया आमच्या मुखार आसा. गोंयभरच्या मिडिया वेगवेगळ्या फक्त पेपर, चॅनल, सोशल मिडिया, वेबसायट सगळ्यांचे पत्रकार हांगा आसात. तांचे कडच्यान आमी 5 ते 6 बेसिक प्रश्न घेतले जे ते वाल्मिकी आनी निलेशाक विचारपाक शकतले. इतले कॉम्पॅक्ट स्वरूप दवरला. म्हणजे दोगी जाणां कडेन एकच विनवणी. Already words and tempers are flying high, so let them not fly high here. So no cross talking. Let each person get his own time and own space. Now, सगळ्यात पहिले वाल्मिकी सुरुवात तुझे कडच्यान करता. And it is a very basic question. Why do you think that Delhi's power model is better than that of Goa? Goa. पहिले म्हळ्यार आज हांव फक्त आम आदमी पार्टी तर्फे न्ही पूण एक आम आदमी तर्फे आयला. एक सामान्य गोंयकार सगळ्या गोंयच्या जनतेच्या तर्फे आयला. आनी हांव पयलीं म्हळ्यार बाब आमचो मिनिस्टर सर बाब निलेश काब्रालाक थँक्यू म्हणटा. इतले दीस आमी आयकूंक आयिल्ले की मिनिस्टर जे आसा ते फक्त मिनिस्टरा कडेन उलयतले. पूण तुमी तो प्रोटोकॉल म्हणलो आनी हांव मिनिस्टर ना, MLA ना, तुमी सामान्य गोंयकारा कडेन उलोवपाक तयार जाले. त्या खातीर तुमचो हांव आभारी आसा. आणि म्हाका दिसता फाटल्या 9 वर्साचे जो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आमी पळयला, पयल्याचदा केन्ना तरी सरकार सामान्य गोंयकाराचो आवाज आयकुपाक तयार जालो अशें दिसता. सो दिस इज अ व्हेरी गुड थिंग. आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डिबेट. ही डिबेट कितें तें पयलीं आमी क्लियर करुया. पयलीं म्हळ्यार इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेसिक नीड. विजा शिवाय आमचें लायफ चलत ना, घर चलना, धंदो चलना, कांयच चलना. चीप आनी रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी जी आसा that is a right of every common man. सगळ्या गोंयकाराची एक रायट आणि ही रायट दिवपाची जबाबदारी ही सरकाराची. चीप अँड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी. आणि ही जर आमी क्रायटेरिया पळयली ऑफ व्हॉट इज अ गुड मॉडेल ऑन दिस क्रायटेरिया, जाल्यार म्हाका दिसता देशान आज 2 मॉडेल गोंयकारा समोर आसा. एक आसा तो केजरीवाल मॉडेल आणि एक आसा तो भारतीय जनता पार्टी मॉडेल. दिल्लीचो आम आदमी पार्टी सरकार केजरीवाल मॉडेल कितें म्हणटा, तुमचो जर 200 युनिट पर्यंत तुम्ही कंज्यूम केलें जाल्यार तुमचें बिल 0. 200 युनिट पर्यंत वीज इज फ्री. हे म्हाका दिसता गोंयकारांक हांव मुद्दम सारकें दाखोवंक सोदता, कित्याक तुमी हे केन्नाच पळोवंक नासतले 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल. 177 युनिट कन्झम्पशन आसलें तरी 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल. दिस इज हिस्टॉरीक, ऐतिहासीक. हे केन्नाच म्हाका देशांत खंय दिसूंक ना. आणि तसोच हो गोंयचो इलेक्ट्रिसिटी बिल तितलेच 180 युनिट कंज्यूम केल्ले. 500च्या ऑलरेडी वयर गेल्लो आसा. खरें म्हळ्यार एनर्जी चार्जीस हातून आसा 300च्या कमी. पूण फिक्स चार्जीस आणि इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी, मीटर रेंटल, FTPC हे सगळे आले लसूण कोथमीर घालून 500च्या वयर गेल्ले आसा बिल. फक्त 180. ताच्या मागीर केजरीवाल मॉडेल कितें म्हणटा, 200 ते 400 जर तुम्ही कंज्यूम केलें जाल्यार जितले बिल जाता ताचे फक्त 50% दिवपाचे. यू गेट कंप्लीट 50% डिस्काउंट ऑन ऑल युनिट्स कंज्यूम बिटवीन 200 and 400 युनिट्स. हो एक पळय कुडचडेचेच बिल हाडला म्हणटा. हाणें कंज्यूम केला 336 336 युनिट्स. 1000 पर्यंत पावले बिल ऑलरेडी. आम आदमी पार्टीचो सरकार आशिल्लो जाल्यार केजरीवाल मॉडेला प्रमाणे हे बिल 400च्या कमी आसपाचें. 200 ते 400 युनिट जे आसा 73% ऑफ गोवन्स विल बेनिफिट इफ ओके मेक्स इट फ्री. ओके. आणि सॉरी 200 पर्यंत 200 ते 400 जे आसा आणि एक 20% विल बेनिफिट. 93% ऑफ पीपल विल बेनिफिट. निलेश, हे आयकुपाक बरें दिसता.
सगळे कोण दिसतात कितें करी जाता लोकांनी डिसायड करून कितें करता एक गोष्ट म्हाका सगळ्यांक सांगपाक जाय की आय विल जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे एक चर्चा जालो की बाबा कित्याक हांवें रिक्वेस्ट केलो मातशें कंडक्ट करून कित्याक सगळे मिडिया लोक आसता सगळे एक्सपिरियन्स आसा हांव व्हॉट्सएप फेसबुकाचेर हांव पळयतां मी आय नॉट एक्टिव्ह म्हणल्यार हांव तेजेर पोस्टिंग करना आय सी ऑल मेसेजीस आनी थंय कोण तरी एक्टिविस्ट म्हणपाक लागलो की हू इज गोइंग टू बी द मॉडरेटर आणि मॉडरेटर कोण जावचो हेजेर तेंची सजेशन आयिल्ली की प्रमोद बाब इज न्यूट्रल मॉडरेटर म्हणून हांवें प्रमोद बाबाक रिक्वेस्ट केलो सो दॅट इज वाय प्रमोद इज हियर is not a student but is a moderator to moderate on the demand of some activists who are facing on the social media and who is going to moderate whether it will be my sided or his sided. The name sided coming back Pramod should be a moderator who is neutral. So that is why Pramod. This is the first thing. आता वयता त्या इलेक्शनीचे आमचे वाल्मिका बाबान सांगला पळय खूप बरें आसता म्हणजे बिलां आसा हांव सांगता पण पयलीं म्हाका लेट अस सी दॅट domestic consumption of LPG, domestic consumption of goods, kittle consumption. People who consume less than 400 units are almost 21%. Less than 200 units is 38%. And above 400 units is 39%, almost 40%. So this is the breakup. Breakup also going to consumption also. Domestic. Commercial consumption ache. I कित्याक सांगता मागीर सांगता. Commercial consumption आमचे ब्रेकअप जो आसा बिलो अप टू 200 म्हणजे बिलो 200 59.28% आणि 400 युनिटांनी जे भितर 200 आणि 400 भितराचे 13.36 आणि 400 युनिटाचे 27.36 तू फॅक्टरी ना कमर्शियल LTC म्हणजे आम्ही कसे LTD म्हणता पळय लो टेन्शन डोमेस्टिक हे आम्ही म्हणता LTC लो टेन्शन कमर्शियल म्हणजे तुम्ही पळया हे 60% जे 200 युनिटाच्या सकल कंझ्युम करता आम्हाला जरी गाडी दिल्ली कांयच ना ते हांगा गोंयांत तरी दिवपाचे ना फाल्यां जर ते गोंयांत येयले म्हणटा ते भशेन हे डोमेस्टीक जे 59.28% LTD म्हणटा पळय तांकां कांय स्कीम ना सद्या आनी कित्याक ते सांगता तुका आतां म्हाजे कडेन बिलां हांगा आसा वेगळे वेगळे बिलां आसा म्हणजे वीच स्टार्ट्स what he says free दिता पण त्याचे म्हणजे बिलां आसा आता फ्री म्हणजे गोंयचे का दिल्लीचे दोन्ही गोंयचे आसा आणि दिल्लीचे आसा दोन्ही हाडला गोंयचे दाखयले जावचे ना दोन्ही दाखोवपाक जाय सो ही दोन्ही बिलां आसा आमचो रेशियो वायज वयता फ्रॉम द लोवस्ट टू द हायेस्ट जे म्हणजे कडेन हांगा एक बील आसा दिल्लीचे नांव नाका एक्चुअल बील आणि 166 युनिट्स कंझ्युम केल्या त्याचे बिल जनरेट झालं बिल जनरेट झाला याची कंपनी टाटा पॉवर कंपनी आसा पळय जनरेट केलं बिल आता एका ताणें पैसे भरोवना हांव मानता ताणें पैसे भरोवना पूण ही हॅज नॉट पेड द मनी बट हू हॅज पेड द मनी द स्टेट गव्हर्नमेंट हॅज पेड द मनी इट इज नॉट दॅट द बिल इज नॉट जनरेटेड बट द बिल इज जनरेटेड हाव आता हो बिल जनरेट जाल्लो आसा तेजे कन्झम्पशन आसा 166 युनिट्स आणि तेजे आसा 662 रुपीज बिल जनरेट जाला त्या मनशान फारीक करून ना दिल्लीच्या गव्हर्नमेंटान फारीक केले पूण बिल जनरेट झालं आता त्याका कन्झम्पशन पर युनिट कितलो पडलो 3 रुपीज 98 पैसा तशेंच माझे गोंयचे बिल आसा हांगा जे ऑलमोस्ट 160 युनिट्स कंझ्युम केला तेजो कन्झम्पशन जाल्यार सगळे तेजे पळय तेंच्या लसूण बसवून म्हणटालो पळय तेंचे लसूण बसून खूब आसा हांव तुका दाखयता इवन तेंचे कडेन पयशे ना तेंचे पेन्शन ट्रस्टाक दिवपाक ते पेन्शन ट्रस्ट सरचार्ज आणि फिक्स चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी टॅक्स 5% पॉवर FPPL चार्जेस म्हणून आसात आमचे तेंचे हेंचे लसूण बसून खूप आसा न्ही आता हे बिल इट इज 3 रुपीज 98 पैसा पर युनिट फॉर कंझम्पशन बिटवीन बिलो 200 वेर दे आर गिविंग फ्री आय एडमिट दे आर गिविंग फ्री हू इज पेइंग इट इट इज अ स्कीम लायक आमचे गोंयांत कशी आमी स्कीम केल्या स्कीम टू गिव्ह गिरादार स्कीम टू गिव्ह लाडली लक्ष्मी scheme to give तुझे बाकीचे DSS. It is a scheme created by the Delhi government where bills are raised, but they are getting offset in the scheme. But what is the debate upon is the consumption which is unit per unit कितले पैसे लागता per unit पैसे लागता गोंयांत 2 रुपया 10 पैसे
आणि त्यांचे लागतात 3.98 पैसे आपले सिंपल होतात. एक जण 2 मिनिटं घेतात एक्स्ट्रा. इतली चड गेला ना माणसं 2 मिनिटं घेतात ते कळपाक मागीर नंतर दुसरो आम्ही स्लॅब 200 400 50% दिता म्हणटा पळय बेगीन ना टेस्ट जाणार सारकें सांगपाचें लोकांक रावले म्हाका एक वर लावपाक लागलो म्हाका काय प्रॉब्लेम ना म्हणजे कोणाकूच प्रॉब्लेम लागचो ना गोंयांत आनी तेका लागचो ना तेका आसले म्हणजे तेका वचो हांव बसता ताका प्रॉब्लेम ना काय प्रॉब्लेम म्हजो आहे म्हजे कितें आसा की आतां दुसरें बील जे म्हजे कडेन आसा हे 250 जे गोंयचे बील आसा 250 युनिट्स कन्ज्यूम करता अबाव 200 म्हणजे त्यांची स्कीम कितें आहा 50% दिता पयशे गव्हर्नमेंट. आता आमचे तुका आमी फुकट दिना आमचे कितले पर युनिट जाता ₹2 म्हणजे तो स्लॅब आसा पळय एवरेज ₹2 पैसे जाता एवरेज आणि त्यांचो जाता एवरेज ₹4.23 एवरेज बिलाचे. आता ते त्याचे 50% दिता म्हणजे कितले दिता ₹2.11 दिता परतून आणि ₹2.11 फारीक करता कोण 200 ते 400 युनिटाचे मनीस. आता हे आम्ही किती दिता ₹2.31 पण कसली आली स्कीम ती. सो म्हणजे सांगपाचे हे दोन गोष्टी त्यांना जाऊन लोकांक इतली फिगर्स कन्फ्यूज करनाका तू न्यूट्रल जाल्यार मागीर हांव पडलो बरोबर सामकें तुवें सर्टिफिकेट दिलं म्हाका वाल्मिकी जस्ट लोकांक कळपा लागून हांव सादे शब्दां भितर डिस्क्रायब करता. तो म्हणटा की तुम्ही घरातल्या मनशाक सांगतात की आम्ही तुजे कडच्यान पयशे घेना पण सरकाराच्या तिजोरेंतल्यान काढून डिस्काउंट्साक पयशे दितात. हाजर इव्हेंच्युअली इफ द इंडिव्हिज्युअल इज नॉट पेइंग द पब्लिक इज पेइंग बट इव्हेंच्युअली द पब्लिक इज पेइंग दॅट इज युअर आर्ग्युमेंट करेक्ट. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट. पहिले म्हळ्यार तांणी आमी म्हणिल्ले 93% पीपल वूड बेनिफिट फ्रॉम आम आदमी पार्टी मॉडेल. ते म्हणटाना फक्त 60% म्हळ्यार कमी लोकांक दिवचे पडटले स्कीम तांकां. तुम्ही म्हणटा तुमची रेटूय कमी आसा मागीर तुमकां इट शूड बी मोर इजी टू गिव दिस फ्री स्कीम. वी हॅव अग्रीड दॅट इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेसिक नीड. इट इज अ बेसिक राईट ऑफ कॉमन मॅन. तुम्ही म्हण तुमकां आनी इजी आसा इजियर दॅन दिल्ली गव्हर्नमेंट. तुम्ही कित्याक करिना. दुसरें म्हळ्यार ते म्हणटा बिल जनरेट जाता पूण आम आदमी दिना. आम आदमी पार्टीचो सरकार दिता केजरीवाल भरता भरूनय न्ही कितें आसा भरपाक. प्रमोद सावंताक सांग न्ही गोंयच्या आम आदमीचो बिल भर म्हणून. वॉट इज द प्रॉब्लेम. कोणेय दिलं म्हणून ना एकूच मिनिट हांवें स्टार्टिंगाक म्हणिल्लें चीप अँड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी इज द रायट ऑफ एवरी गोवन. चीप आनी रिलायबल आमी अजून पर्यंत चिपारूच पावले हांव रिलायबलूय सांगता. आम आदमी पार्टीचो सरकार फक्त फ्री इलेक्ट्रिसिटी ना इट गिव्स रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी. आज दिल्ली अशी परिस्थिती जाल्या की इन्व्हर्टर आणि जनरेटर वाल्याचो धंदो बंद जालो. आम्ही येवच्या पयलीं सबंद दिल्लीभर खंयच्या मार्केटात वचत ते तांबडे कलरचे होंडाचे जनरेटर चालू आसताले इतले पावर कट जाताले. गोंयांत सगळ्यागेर इन्व्हर्टर आनी जनरेटर आसता. म्हज्या घरान इन्व्हर्टर आसा म्हज्या ऑफिसान इन्व्हर्टर आसा. तुमच्या सुद्धा घरान इन्व्हर्टर आसतलो. तुमच्या ऑफिसान जनरेटर आसा हांवें पळयला. तर हे इन्व्हर्टर आनी जनरेटर जाय कित्याक बिकॉज द सप्लाय इज नॉट रिलायबल. आज खंयचोय तुम्ही पावर कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एडवर्टायज पळयात व्हडले हातून बरयल्ले आसता जनरेटर बॅकअप अवेलेबल. Why is generator backup available? Because electricity in Goa provided by Mr. Kabral is neither cheap nor reliable. ओके तर हे दोन मॉडेल जे आसात केजरीवाल आणि भारतीय जनता पार्टीचे सामकें दोन पॉयंट स्पेसिफिक. पहिलो पॉयंट तू सांग. पहिलो पॉयंट ताका सांगतो की आम्ही जर करता म्हणटा तुमच्यानी कित्याक करपाक जाय. नंबर 1 आम्ही दुसरे मागीर आमगे लाईट परत परत वचता जेवलो स्कीम जी म्हणटा पळय एवरी गव्हर्नमेंट वेगवेगळे स्कीम करता. त्यांची गव्हर्नमेंटान ती स्कीम केल्या की आम्ही कितें करपाक जाय पूण आमचे गव्हर्नमेंट खुबशे स्कीम केल्या ताणें केल्या विचार ताका पयलीं. सो ह्यो गोश्टी नाका. ही स्कीम तो फुकट दिना. ही स्कीम तेणें केल्या की फुकट दिवपाची पूण बिल जनरेट जाता. अरे बिल जनरेट कितें जावपाक जाय. तो जर फुकट दिता जाल्यार बिल कितें जनरेट जावपाक जाय. तो बिल जनरेट जाता तेणी स्कीम केल्या आमी स्कीम केल्या आमी ग्रहालय केल्या लाडले सुरू केल्या खूब स्किमी केल्या. तो तेजेर उलोवपाक जाय न्ही. तो फुकट दिता म्हणपाक जायना. आणि वयल्यान तुका दाखयला की ते फुकट 50% दिता म्हणटा पळय ते आमचे रेटी परसच आसा. म्हणजे आमी ऑलरेडी रेट जी आसा त्यांची ₹3.98 जाता तितले 50% दिल्ली सरकार दिता आणि आमचे बिल आसा ₹2.10. म्हणजे ऑलरेडी ₹4 ते ₹2.10 आम्ही चार्ज करता. तो 200 युनिटाचा रेट. सेकंड पॉयंट दुसरो रिलायबिलिटी म्हणटा पळय आय एम एक्सपेक्टिंग आय नो से अबाउट दॅट वाय बिकॉज नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली गव्हर्नमेंट बिजली खातें चलयना
त्यांनी आउटसोर्स केलं. दे हॅव आउटसोर्स इन टू प्रॉफिट मेकिंग. म्हणजे ते 3-4 कंपनी असं नाव नका, पण ते 3-4 कंपनी ते प्रॉफिट मेकिंग बिझनेस करता. आमचे गोंयचे गव्हर्नमेंट अजूनही आउटसोर्स करून मानता की आमचे गव्हर्नमेंट आमकां प्रॉफिट करपाचे ना तेजेर. त्यांची कंपनी प्रॉफिट, त्यांचे शेअर असता, त्याचे पैसे असतात, ते ऑल म्हणजे पैसे कलेक्ट करता लोकांकडे शेअर मार्केट आणि इन्व्हेस्ट करता. आज आम्ही हे करू ना कित्याक हे जे हांवें तुका दाखयला पळय ₹3.98 ₹2.10 हे आम्ही कित्याक करून पावले, कित्याक आमचो मॉडल जो आसा इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग मॉडल. आमचो मॉडल आमचे गव्हर्नमेंट स्वता चलयता. गव्हर्नमेंट इज नॉट इन द बिझनेस ऑफ मेकिंग मनी. इट वॉट एव्हर रेव्हेन्यू जनरेट जाता तो ऑफसेट ऑफ द सॅलरी. सो दॅट इज वाय वी आर एबल टू गिव्ह अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी. येस, आय एग्री टू हिज पॉइंट that as of today we are not able to give 24 hours continuous supply because of reasons of infrastructure. But I can assure you, आता किती झाला म्हाका 2 वर्सां जाली, व्हडल्या म्हाका 5 वर्सां खबर ना म्हणजे आफ्टर 2000 माझे हे गरज उरला. आय कॅन assure you that we will work out. आणि माझ्या घराकडे इन्व्हर्टर ना जनरेटर ना क्वालिफाय करतात. 5 लोकांकडे असू शकतात. माझ्या घराकडे ना, माझ्या घराकडे इन्व्हर्टर ना जनरेटर ना. सामान्य लोकां भशेन हांव रावता. माझी लाईट गेली, लोकांची लाईट गेली, माझी लाईट वयता. हांव आनी कमेंट करना. दुसरी गोष्ट जी आसा की जे हांवें सांगलां, आय एडमीट दॅट आमच्या गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चराची कॅपॅसिटीचेर जी आसा डिस्ट्रिब्युशन, आज तामनार लायन आमी हाडटा. वॉट इज द रिजन? बिकॉज आमी गोंयांत लायट तयार करना. इन्फ्रास्ट्रक्चर होच न्ही तो 24 वरां दिवपाक. सो आज आमचे जे लायटी येता तेजेर उलोव आनी गव्हर्नमेंटाक ताका फाटी फुटतले म्हाका, ताका फाट्यानी फुटपा नाका. म्हणजे मला क्लियर जालें. हय सामकें. पल्लवी, क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. आणि ताणी काडपाच मुद्दो की अल्टिमेटली तुम्ही दिल्लीचो मॉडल सांगता. तुमगे जर दोगी जाणांची भाशा जर आयकली जाल्यार म्हाका दिसता की तुम्ही प्रॅक्टिकली आमी हे फ्री दितात वर्सीस तुम्ही ते फ्री दितात. हे सध्या डिस्कशन चल्ला. तुम्ही हे फुकट दितात, आमी हे फुकट दितात. म्हाका एक गजाल हे जे डोल्साचें राजकारण आसा त्या राज्याच्या तिजोरेक परवडपाचें आहा. कारण तुम्ही सांगतात आमी हे फुकट दितात, उदक आनी लायट फुकट दितात, तो म्हणटा गृह दिता, लाडली लक्ष्मी दिता. फुकट दिवप बरें ना, पण परवडटा गोंयची तिजोरी तरी पयल्या म्हाका सध्या परवडटा दिसना. फाल्यां जर तुम्ही तुमचें जर सरकार आयलें, तुम्ही हे परवडेबल कशें करतले? भ्रष्टाचार करचे ना. इट इज व्हेरी सिंपल. दिल्लीक आमी सगळे दिवंक शकता कित्याक आमी भ्रष्टाचार करिना. हांव पयलीं म्हळ्यार तांचो पयलो पॉयंट एड्रेस करता. तांणी म्हणलें आमी स्कीम कांयच दिना म्हणून. हांव सांगूंक सोदतां आमी गोंयच्या पेक्षा बऱ्यो स्किमी दितात आनी एका परिवाराचेर 1 किंवा 2 स्कीम लिमिट काय नसता. देर इज नो लिमिट. सिनियर सिटीजन पेन्शन 2000, विमेन इन डिस्ट्रेस 2500, स्पेशल नीड्स लोकांक 1500, दिल्ली लाडली स्कीम 35000, विडोज डॉटर मॅरेज 30000, फ्री राइड्स फॉर वुमन इन बस एंड मेट्रो हे सगळ्या बायलांक. ह्यो सगळ्यो स्किमी आसा. दिस इज सिमिलर टू गोवा एंड बेटर देन गोवा. दुसरें म्हळ्यार हांगा स्कीम घेवपाक तूं एक तर भाजपाचो कार्यकर्ता आसूंक जाय, नाजाल्यार एमएलएचे वचून पांय धरचे पडटात. सारकें काय ना? दिल्लीक तशें ना. दिल्लीक आमी डोर स्टेप डिलिव्हरी ऑफ सर्विसेस दिल्या. तुम्ही 10761 नंबर दनपारचो सरकाराचो मनीस तुमच्या टायमार सांगितलं तुमच्या घरा येता, तुमचे सगळे फॉर्म कलेक्ट करता आनी व्हरता. खंयच्या एमएलए कडेन भीक मागची पडना. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हळ्यार तुम्ही म्हणटा स्कीम दिता, स्कीम दिता, बरें आसा, तुम्ही दिता ते बरें आसा. पूण जेन्ना लोकांक सगळ्यांक चड गरज आशिल्ली कोविडाच्या काळान तुम्ही स्किमी बंद केल्यो, त्या वेळार सगळ्यांचे इन्कम बंद जाल्ले, बिझनेस बंद जाल्ले, जॉब्स गेल्ले, तेन्ना तुम्ही स्किमी बंद कश्यो केल्यो? अरविंद केजरीवालान कोविडाच्या वेळार ह्यो स्किमी ज्यो हांवें 2000 1500 सांगल्या त्यो 4500 5000 केल्यो. कित्याक तेन्ना लोकांक गरज आशिल्ली. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन आम आदमी पार्टी मॉडेल. सेम मुद्दो विचारता स्किमीच्या उलय. पयलो म्हगेलो एक सादो प्रश्न. तुम्ही हे फ्री दिता म्हणटा पळय, ते पळयल्यार तरी दिसना की राज्याची तिजोरी परवडटा अशें. फाल्यां जर तुमगे राजकारणा भितर जर राज्याची तिजोरीची जर घट्टण जालें, ताका जबाबदार कोण? ताका विचारलें माझ्या सरपंच तुझे उत्तर पयली सुवातेर आमी जे स्कीम दिता पळय, कोणाक गरज आसा ताका दिता. म्हणजे आमची इन्कम लिमिट आसा. सो आमी हेंचे भाशेन कोणाकूच दिना. हांव तेजेर सांगता तुका, तूं जर हेणी ते 200 युनिट आनी फ्री म्हणल्या आनी 400 तरी एक घरान अशी पार्टिशनां केल्या. फॅमिली एक रातचे जेवणाक एकूच कडेन वयता, पूण मिटर सेपरेट, ताका फुकट मेळपाक जाय. आमी तशें करूं ना. आमी एक कुटुंबा खातीर जे स्किमी आसा, जे इन्कम 3 लाखाचे सकयल इन्कम आसा ताका आमी 1 लाख रुपया दिता. जे इन्कम जो आसा तांकां वी आर गिविंग टू द नीडी, एक्चुअल नीडी पीपल. आनी हेंचे कडेन पयशे खंयचे आसा म्हाका खबर ना. तेणे खूब येतलो पयसो, सो ताका वाडटा. म्हणजे 200 युनिट जे कोणाक टाकता यूज करपाक,
त्यांना ते पैसे येतात आवर स्कीम्स आर नीड बेस्ड स्कीम्स our schemes are based on basically requirement of the social fragmentation of the society and it is not that electricity department is not giving schemes but we are not giving to the schemes who we are giving an overall scheme. Last budget 452 crores is given by the state government to see that the increase in electricity tariff is not come for the entire section of society whether it is lower segment, middle segment, upper segment. I am showing you now I know. आता हे आता आमच्या गोंयांत क्विकली जाता म्हाका एक्सप्लेन करपाक क्विकली मागीर लोक मागीर अंडरस्टँड जावचे आतां हांवें तुका इतली बिलां हाडल्या पळय हांवें सगळी कितें दाखोवपाक पडटा 2 मिनटां दाखयता जे युनिट जे आमचे 200-400 वयर वयता पळय म्हणजे तेंचे दिल्लीचे बील आसा तेजे 6 रुपया 11 पैसे जाता पर युनिट तेका हे ना म्हणजे तेका ब्रेकअप ना तेका डिस्काउंट ना आमच्या गोंयांत 3 रुपीज 44 पैसा एवरेज त्यांचे दिल्लीचे दुसरे मागीर लॉट आसा जो 800 युनिट पावलो म्हणजे 600 वयर पावलो ते 6 रुपीज 76 पैसा पर युनिट झाले आमच्या गोंयांत 3 रुपीज 61 पैसा मागीर त्यांचे वयलो लॉट जो 1000 वयर कंझ्युम करता तेजे रावता 7 रुपीज 78 पैसा पर युनिट आमच्या गोंयांत 3 रुपीज 47 पैसा सो हेणी आमकां सांगपाची गरज नाही क्विकली दुसरे जे आता हे जाले कोण हांवें तुका स्टार्टिंग पॉयंट म्हजो ग्राफ दाखयल्लो की LTD याचे फुकट दिना LTD ची परिस्थिती म्हणजे गाड्यावाले जर आसा फाल्यां आनी हे सरकार येयले न्ही कितें जातलें खबर आहा तेका 15 रुपया 30 पैसा युनिट आनी तेका 40 रुपीज 30 पैसा पर युनिट असले जे हे बील म्हज्या हातीन आसा जो गाडावालो NDLT म्हणटा ताका ते नॉन डोमेस्टीक एलटी म्हणटा आमी हांगा म्हणटा LTD LTC कमर्शियल ते म्हणटा तेंचे 15 रुपया 30 पैसा युनिट जाता आनी 40 रुपीज 30 पैसा जावना ना जालें एकूच त्यांचे आणि वयल्यान त्या गाड्यावाल्याक कितें आसतलें ना तेजो लोड जर 2 आसा तर तेका म्हणजे KW आमचे तशें ना आमचो युनिफॉर्म आसा आनी तेंचो 2 लोड आसा सँक्शन लोड 2 आसा तेका लागून 15 रुपया 30 पैसे आनी तोच गाडावालो जर सँक्शन लोड 4 आसा तेका पडटा 40 रुपया 30 पैसे ओके हे पॉइंट टेकन हांव कॉलेज मीटिंग ओपन करता सो दॅट दे कॅन आस्क दी क्वेश्चन कोण विचारता पयलो प्रश्न या माइक विशाल माहिती माइक गोज 30 सेकंड्स तुम्ही प्रश्न जो विचारला तो महत्वाचा बजेट बॅलन्स कसो करपाचो आणि निलेश बाबान तो आन्सर केलो ना आणि खूप कॉम्प्लिकेटेड केले कॅल्क्युलेशन बजेट बॅलन्स मागले राज्याची ती धोरणी खरं आहे सांगलं हा बरोबर बॅलन्स दिल्लीचो बजेट असा 60,000 crores दिल्लीची लोकसंख्या असा 2 कोटी म्हणजे अरविंद केजरीवालाक एका दिल्लीवालाचेर खर्च करपाक 30,000 रुपया मेळटा वर्सा गोंयची लोकसंख्या आसा 15 लाख गोंयचो बजेट आसा 21,000 कोटी म्हणजे प्रमोद सावंताक एका गोंयकाराचेर खर्च करपाक मेळटा 1,40,000 वर्सा सारकें ह्या 30,000 अरविंद केजरीवाल कितें कितें दितात फ्री इलेक्ट्रिसिटी इन द फॅसिलिटीज फ्री वॉटर फ्री फर्स्ट क्लास एज्युकेशन फ्री स्वास्थ्य सेवा फ्री टेस्ट सर्जरी एंड मेडिसिन्स फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कोविड हे सगळे स्कीम्स गोंयच्या पेक्षा तीर्थयात्रा बरे रस्ते दितात जॉब दितात मेन इम्पॉर्टंट पॉइंट हो म्हळ्यार गोंय सरकारा कडेन 1,40,000 रुपया एका गोंयकाराचे मेळटा तुम्ही आमकां कांयच दिना हे पयशे घालून स्विस बँक अकाउंटार वता काय काँग्रेसीचे एक मिनिट I'll take the question. आज ते उरलेल्या Take the question. डिबेट करताले ना हांवें म्हजे गोंयचो प्रोटोकॉल सांबाळलो पावर मिनिस्टर हांव डिबेट करता ना राजीव चड्डा फड्डा म्हाका पळय हांव करूं शकता ना डोंट नीड नाउ विल टेक क्वेश्चन सांगता पळय हांव तेजेर चड सांगता नाका सध्या चड नाका सध्या प्रश्न घेऊया Okay. Since, वन लाइन क्वेश्चन since the moderator, Yeah. minister is there, Aam Aadmi Party leader is there, we thought at least we expected some solution. And because they are just debating with people. Solution. What is the solution you expect? No, and then the minister has to give a solution. Okay. See, solution, you are addressing to Yeah, Of course, minister. See, solution, Next question. Amen, Dina. Pramod, can you Solution. just ask what is the GST collection of No, voters? Mike. See, let us debate this. Let him answer this question. Let him answer that. See, No, let him. आमचे जर्नलिस्ट सगळे आसा व्हेरी डिसंट लॉट दिल्ली भाशेन मातशें तशें बिहेव करा
that is watched by everybody in Goa and outside Goa, outside India also. असे Yeah, go ahead. नंबर 1 तेणे म्हणटाले हांवें तुका एक्सप्लेन केलें न्ही आमी स्किमी दितात आमी सोल्युशन तो इलेक्ट्रिसिटीचे उलयता जाल्यार हांवें तुका क्लियर सांगलां फुकट दिवपाक आमी प्रश्न येना कित्याक आमचो जे लायटीचे टॅरीफ जे आसा तेय फुकट येना ते स्किमीनी दिता ते फुकट म्हळ्यार कितें बिलूच जनरेट जावपाक जाय न्ही फुकट म्हळ्यार कितें तू म्हणतो फुकट हो शब्द ऑपॉर्च्युनिटी ओके बरं सुनाय गोंयकाराच्या बोल्सांचे No, 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 I'll come to you. I'll come to you. Wait, I'll come to you. Pramod, I have Yeah. questions for both of them. Yes. Only one line question. Yeah. I just want to know what is the GST collection from both the state. Yeah. And secondly, I want to know from Tabral Bagh, why is the electricity so cheap for industries? Okay. Sadhguru. Yeah. Answer. No, let me go. I am answering first. Yeah. Electricity is not cheap for industry. So Delhi is charging 8 rupees. So I will explain. See, there are two parts of it. Why Delhi? As I told you, I have got that meter. म्हाका प्रमोद बाग दिनासलो सांगपाक. पळय तू सांगितला चान्स पडटलो डोमेस्टिक म्हणटा पळय डोमेस्टिक गाड्यावाल्यांक ते कितले चार्ज करता दाखयला 15 रुपया 30 पैसे 40 रुपया 30 पैसे पर युनिट किलो आसा आमी लिपोवपाचें काय एक ते सोड तुवें प्रश्न जाल्लो की आमी इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री कशी कमी दिता सी वी हॅव अ मॉडल वेअर वी हॅव सस्टेन नॉट लायक देम 9 rupees 10 rupees 12 rupees 14 rupees even for domestic consumers it does not stop at commercial consumers it goes very high we have created a model. That's what I told them to come and learn from us, which he did not come. That fellow Rajiv Chadda, I waited for 9 o'clock, which he could not come. Our model is such that we have long-term contracts with power generating stations, and we have this long-term not made by me. It is made by successful governments, and because they were long-term, we are getting cheap power, and that is why we are sharing this with the industry, so that because 1 rupee 40 paisa we start with. Local, which is domestic, maximum is 4 rupees. We start with 3 rupees 65 paisa goes up to 7 rupees. Okay, take that. So we share the thing with everybody so that economical growth is there. As you rightly pointed out, GST, but we are a very small state. आणि आमच्या स्टेटी भितर खूपशे जागोय कमी आसूं नासूं पूण आमची इंडस्ट्री आमचे कितें जाता पळय आतां प्रॉब्लम कितें आसा आतां जीएसटी जाल्ल्या कारणान 2 गोश्टी जाता पयलीं वॅट आसल्या कारणान आमच्या गोंयांत जे हॉटेलाचे बिझनस आसतले पळय तेंचे ऑफिसां दिल्ली आसतले आनी थंय तर दिल्ली सरकाराक मागीर वॅट करताले आनी पयशे तांकां चड मेळटले आतां जीएसटी आयजीएसटी आनी ते जाला पळय वी बेनिफीट बिकॉज वी वॉन्ट local offices Okay. bill. Okay. So that is why our GST collection is now slowly Yeah, increasing. I'll respond to that. We'll respond to that. मी तुम्ही म्हणले तसे इंडस्ट्रियल आणि कमर्शियल रेट्स दिल्लीक हाय आसा पूण हे ऍक्च्युअली पॉवर परचेस एग्रीमेंट केल्ले काँग्रेसीच्या सरकारान शीला दीक्षित सरकारान तसे कसे उलयताले? आणि- आता सध्या Now you include it. You cannot bring, you should not say, I never removed any. I am name from the party. sir. I want to clarify. I am agreeing with No, you. you cannot be named. I am You are talking about Delhi model now. You say you bring the Delhi model Okay, there. okay. Valmiki, continue. आय एम एग्रींग विथ तुम्ही म्हणिल्ले प्रॉफिट मेकिंग इट वॉज प्रॉफिट मेकिंग बाय युअर बी टीम काँग्रेस पार्टी आणि तांणी नॉट ओन्ली इंडस्ट्री डोमेस्टिक कंझ्युमराचे सुद्धा खूप हाय केल्ले आम्ही आम आदमीक त्रास जावचो न्ही म्हणून ही स्कीम काढली आणि टुडे पीपल ऑफ दिल्ली आर Yeah, scheme म्हणाले. स्कीम काढली जातूच कितें आसा So not being free. Not being free. ऑफकोर्स वी आर Okay. गिविंग फ्री Scheme काढली कोण म्हणता मला फ्री कशी जाता? गोंयचो आम आदमी पैसे दिता लोक रिझल्ट करतले. दिना गोंयचो आम आदमी पैसे दिता काय ना दिता अरे दुसरो आम आदमीकडे Not free. अरे आम आदमी म्हणल्यार कोण आम आदमी म्हणल्यार माझे 15 लाख पॉप्युलेशन तुमचं आम आदमी म्हणल्यार 2 करोड पॉप्युलेशन म्हणजे एक आम आदमीकडे सारखे तेका पिडटा आणि दुसरे आम आदमी दिता आम्ही तसले करना Okay. आम्ही असे पिडून दुसऱ्याक दिना Okay. आम्ही सगळ्यांचे व्यवस्थित दिता We'll take question from Sadhguru. Yeah, Sadhguru. म्हणजे 2-3 फावटींनी अनाउन्समेंट झाली म्हणजे तुम्ही पॉवर मिनिस्टर असताना आणि पहिली सुद्धा की प्रीपेड सिस्टम येतली फॉर बिल्स मोबायला सारखी सो ताज्या खातीर ट्रान्सपरन्सी येतली मागीर आफ्टर दॅट कम्स इनटू इफेक्ट किंवा कितें स्टेट असं आसा किती असं नाही पण माझ्या मरे म्हाका मिनिस्टर जाल्यार 2 वर्सां जाली तिचे 8-9 महिने अशेंच केले हांवें पळय चिंतलेली गोश्टी फुडें आतां फुडें म्हाका चान्स पडटलो खबर ना आज हांगा येवची पयलीं हांवें एक ऑलरेडी मिटींग घेतली ऑन स्मार्ट मिटरिंग and we intend to put all 7 lakh or 6 lakh 50,000 or 7 lakh consumers smart whether it is see we have already converted
our ST consumers into smart. ST म्हणलं की हाय टेन्शन कंझ्युमर 1100 व 1200 आमचे गोंयान आसा ते सगळे स्मार्ट केले म्हणजे थंयच्यान डायरेक्ट बिलिंग 1 जाता आणि ते कितें चलता ते चलता. आय वॉन्ट टू कन्वर्ट एवरीबडी एल्स इनटू स्मार्ट अँड इन अ मॉडल वेअर इट विल बी डन अँड आय डोंट नो बिकॉज माझ्या ह्या कोणा 2 महिने मला हे टमाचे आय विल ट्राय टू पुश इट अँड आय विल डू इट. Okay. दुसरं एकूच क्विकली आज आम्ही जेन्ना आम आदमी म्हणटा पळय गोंयकार आता तेंचे आम आदमी दिल्ली कशें आतां म्हाका खबर ना पण आमचे जर आम आदमी आमकां फक्त स्टॅटिस्टिक दिता लोकांक की जरी तर एक बारीक आमचे आम आदमी कडेन घरा कडेन एक फ्रीज जर आसा फ्रीज बारीक 165 लिटर त्याच्या सकयल आमी फ्रीज येना तेका 1.5 युनिट लागता दिसाक. दुसरे जर 2 लायटी आसा 4 लायटी घरान जर आसा जाल्यार तेका 1 युनिट लागता दिसाक. आणि जरी तरी तुका एक तुझे आमचे टीव्ही आसा सगळ्या घरा कडेन टीव्ही आसता आमी सगळे पळयता तेका 1 युनिट लागता कसलो बारीक टीव्ही तेका 1 युनिट लागता दिसाक. मागीर तुझे फॅन एसी सोड फॅन जर 2 घरान आसताच न्ही फॅन आसपाकूच जाय प्रमोद बाबा एसीचो प्रॉब्लम आसा कितलो गमेता घरा कडेन समोराक फॅन आसता तो फॅन जर चललो सांजचो टायमार फक्त सांजचो टायमार चललो तेका जर रिन्यू जाता 2 फॅन जाल्यार 3 युनिट लागता. हे जर 3 युनिट 1 युनिट आणि 1.5 युनिट जर हांवें सांगला ते लागता 3, 4, 5, 6, 7, 7.5, 8 युनिट लागता दिसाक. 8 into 3 कितले जाले 8 त्रिकच्या 24. मग कसले त्यांचे आम आदमी थंय. ओके लेट्स फाइट आणि माझ्या आम आदमी एकूच आम्ही काय साहेब एकूच मिनिट आम्ही तू काय प्रश्न सद्गुरू सांगता जे आम आदमी कसले आम आदमी गोंयचे नंबर 1. नंबर 2 जे हांवें सांगला की जे लायट उदक फुकट दिता म्हणल्यार आम्ही ते उदक फुकट दिता म्हणटा 20,000 लिटर आमचो चार्ज कितलो तेका ते कोणा विचार केला तेजे नांव उलयना तेजे आनीक रिस्पॉन्ड क्विकली देन आय टेक किशोर. रिस्पॉन्स करपाची गरजूच ना. तुमचं सरकार कितली वर्सां आतां गोंयांत आसा? तुझ्या झालं पण 9 वर्सां मागीर आनी कितलो टायम जाय तुमकां? यू हॅव नॉट बीन एबल टू मेक इलेक्ट्रिसिटी चीप. तुम्ही रेट वाडयत वरला. इट इज सिंपल. आनी तुमकां आम आदमीचे खंय पळोवंक आसतलें 9 वर्सांनी जाता. किशोर 4 वर्सांनी करून दाखयलें. ओके किशोर आनी ते फ्री म्हणत आसता. तुमच्याच इंटरव्यूवर आमकां आयकल्लें म्हणिल्लें की कांयच फ्री मेळना म्हणून कितें फ्री दिलें जाल्यार आनी खंयच्यान तरी काडचें पडटा. म्हाका एकूच विचारूंक जाय तुमी जे 13 काँग्रेस एमएलए हाडले ते फ्री आयले ते फ्री आयले आणि काय आमची पहिल्या वर्धापनाचे तुम्ही पुस्तक करता 13 काँग्रेस एमएलए जे फ्री येयला म्हणटा पळय तेजे तूं इन्क्वायरी कर जाय तशी म्हाका काय कळोंक ना. तू हे पळय सांगला पळय 9 वर्सां आमचे सरकार चलता म्हणटा पळय आमचे सरकार आमी 25 वर्सां चलता. बरें ओके आपासाचो उरण बरें 2022 बरें आले रे सरकार पडची ना हांगा पडची ना पावर म्हणाला ते पडला 15 हांगा सरकार पडचे ना जावचे ना काय एक नेक्स्ट क्वेश्चन सरकार पडचे जावचे ना. ही आयची डिबेट जी आसा ती सगळे गोंयकार पळयतात आणि गोंयकारांच्या भल्या खातीर ही डिबेट आसची हांगासर हो एंटरटेनमेंट जावचो न्हू. आता गोंयकाराच्या वतीन म्हाजो एक प्रश्न आसा की हे म्हाजें आतां बील आता ह्या बिलाचेर इलेक्ट्रिसिटी हे म्हणून आहा पळय ड्युटी. वॉट इज दॅट इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी? इट इज फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर. म्हणजे जी इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी तुम्ही कलेक्ट करता ती इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर तुम्ही खर्च करता. नाव आय बिलोंग फ्रॉम अ रुरल पार्ट ऑफ दिस स्टेट. रुरल मडीस आसून सुद्दां हांव ती इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी फारीक करता. म्हाजो कितें अपराध? म्हाका इन्फ्रास्ट्रक्चर कित्याक मेळना? माझे खाते 50 वर्सां पयलींचे आसात ते अजून तशेंच कित्याक आसात? बरें ओके दिलें रिस्पॉन्ड. हांवें सांगलें न्ही हांव 2 वर्सां जालीं हांव जेन्ना जालें तें म्हाका खबर आशिल्लें इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी जी आसा गोंयची जी ही एक्चुअली तिजोरीन कॉन्स्टिट्यूट तिजोरीन वयता. हांव लास्ट 6 म्हयने जाले हांव सीएमान आतां काल आज मिटींग जाल्या म्हजी येता त्या 1 म्हयन्या भितर हो प्रॉब्लम सॉल्व कसो जाता तुमकां. आमी इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाक जाय. आमकां वी कलेक्ट अराउंड 200 to 300 crores per year as electricity duty which goes in the consolidated fund which should not have gone in the past. I have already moved files where it will go to a separate account. आणि REC आमकां लोन दिवपाक रेडी आसा if it would be system where answer करूं REC is giving us loan. आजपासून जे गोष्टी आसा आमच्यो लोन म्हणटा कितें could develop the infrastructure and could have a separate escrow account where this ED will pay back. And I'm doing it. I will do it in the next 1 month and I'll show it. ओके लास्ट क्वेश्चन नाही नाही लास्ट क्वेश्चन घेत ना लास्ट क्वेश्चन तुम्ही रिस्पॉन्ड करता रिस्पॉन्ड करता आय जस्ट टेक द लास्ट क्वेश्चन देन आय लव टू रिस्पॉन्ड. निलेश बाबा एक प्रश्न असा आहा की
तुम्ही म्हणता की दिल्ली प्रायव्हेट कंपनीनी वीज सप्लाय जाता आणि गोंयान तुम्ही वीज डिपार्टमेंटांतल्यान घेतात ऑफकोर्स तुम्ही हांगा गोंयान काय वीज काय पिकना तुम्ही भायल्यान हाडटा पण केन्ना अशें आमकां दिश्टी पडटलें की गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इन प्रॉफिट येतले विदाउट गिविंग बर्डन ऑन द कॉमन पीपल. Okay. Example, we don't do profit. We don't do profit. Actually, आमचे tariff is defined by JRC, Joint Regulatory. We don't do our own tariff. आमका स्टेट गव्हर्नमेंट टॅरिफ रिपार केलो आम्ही प्रॉफिट हांगाच्यान कलेक्ट करता पळय ते करता ते भशेन हांच्या भितर दुसरे कडेन जालें आमी ते करूं शकना. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट बिकॉज वी आर रनिंग एज डिपार्टमेंट ऑफ द इलेक्शन डिपार्टमेंट बाय द गव्हर्नमेंट नंबर वन. ऑलरेडी वन नंबर वन जाणार हांच्या पयलीं हां ऑलरेडी काँग्रेस टाइम दिगंबर जेन्ना आसलो तेन्ना जाला ऑलरेडी की डिपार्टमेंट हॅज कम इन टू प्रॉफिट. See, that is wrong notion. See, that is what Congress and JRC was not implemented. When JRC is implemented, and Manoj Bhai, but Sarkar जर हेला पळय, then we don't want to tax people. So JRC moderates something करता, and when Manoj Bhai Sarkar हेला पळय, then JRC is coming to force, they 7-8 years back. So now it is no profit making business, number one. दुसरे क्लेम म्हाका कितें विचारले पळय? गोंय लायट केन्ना तयार करपाक लागतले का म्हणून आता ही गोंय लायट तयार करपाक लागतली पळय आज हांव मिनिस्टर जेन्ना जालो न्ही तेन्ना हांवें स्कीम लॉन्च केली. देशा भितर इफ यू गो टू सी इलेक्ट्रिसिटी खंय तयार जाता 80% इलेक्ट्रिसिटी तयार जाता देशा भितर इवन ते वापरतात तीच इलेक्ट्रिसिटी 80% जाता ती कोल बंद करून जाता 80% तेच वापरतात ना म्हणचे म्हाका. दुसरें हांवें कितें केलें आमच्या गोंया भितर करपाक आमी कोल आतांच तुमी पळयला कितें चालू आसा तेजे बरोबर तेजे आनी पळय डिबेट करया आमी. पूण जी कोल बंद करून जाय ती आमी करूं शकना बंद करून करपाक. आतां हांव येतरी हांवें कितें केलें की आय एम प्राउड टू से दॅट वी हॅव स्टार्टेड अ स्कीम वेर स्कीम फुकट न्ही फुकट आमी तुमी शकता स्कीम केली की पीपल लायक यू आपले रूफ टॉप सोलर कर. I have touched as of date almost 18 megawatts of power generated by solar within this 1 year period. I have got in line another 35 megawatts of power, and I can surely tell you from 0 megawatts which are quickly 0 megawatts by the end of my term of this 1 year 2 months we will touch at least 80, and we will also do solar panel जे आमचे backwater asa we will touch 300 megawatts of power before I relinquish this office. फायनल वर्ड वाल्मिकी मेक अ स्टेटमेंट 8-9 वर्सां करून ना ते फुडल्या 9 म्हयन्यांनी करून सर सांगतले म्हणून परत आनी एक प्रॉब्लेम येतो. क्या बेहतर है पूण आमचे रिपोर्टर भावांनी जे क्वेश्चन विचारले ते खूब व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रॉफिट जायना बिकॉज देर इज कंप्लीट इनएफिशियन्सी आणि करप्शन. इन्फ्रास्ट्रक्चराचो प्रश्न आयलो तुमच्या ह्याच बजेटान ऑपरेशन्स अँड मेंटेनन्साक 400 कोटी दिल्ले आसा तातूंचे इन्फ्रास्ट्रक्चराक फक्त 60 कोटी. 60 कोटीन कसले इन्फ्रास्ट्रक्चर घालतले तुमी? ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्युशन लॉस यू आर वन ऑफ द हायेस्ट इन इंडिया 5% वयर आसा. पावर थेफ्ट कितले जाता ताजेर कोण नजर दवरिना काय नजर दवरता आनी इग्नोर करता ते नको. पावर एरियाज जे आसा ते कित्याक तुमी क्लियर करिना? स्टाफ अपॉइंटमेंट जे चलता तातूंतय पॉलिटिक्स. जानेवारीन जेन्ना ज्युनियर इंजिनियर 60 जाण घेतिल्ले तातूंचे 20 जाण कुडचडेचे 30% was from your constituency. सर पॉइंट इज तुम्ही जेन्ना पावर मिनिस्टर जाल्ले तांचेच बरोबर तुम्ही इंटरव्यू केल्ली आणि सांगिल्ले फुडल्या 2 वर्सांनी आपण व्हडले व्हडले करतलो. 2018ची गोष्ट 2 वर्सां जाल्ली आसा. So do you admit you have failed as power minister? Do you admit that Bharatiya Janata Party has failed as a government? Do you admit that Pramod Sawant has failed as chief minister? And if he has failed, फायनल कमेंट्स फायनल कमेंट आणि हांव प्रश्न विचारला गाडी विचारले पळय म्हज्या पयलीं तुमी 9 वर्सां सरकार जालें वा तेजेर हांव उलयना. आमचो सरकार आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरकार. हांवें कितें केलें पळय ह्या तुका सांगलां आनी हांव कितें करता पळय 1 वर्स 2 म्हयन्यांनी करता. आनी तूं पळय 20 वर्सां सांगता पळय माझे मतदारसंघाचे भुरगे जर शिकता म्हणजे माझी चूक न्ही तुका जर दिसता तशें शिकना. माझ्या मतदार माझ्या इलेक्ट्रिसिटी पोस्टान 84 भुरग्यांनी एप्लाय केले तितूंतले बरे 11 जाण सिलेक्ट केले. हांव जर ताका घाला 84 जाणांक घालपाचो ही गोष्ट चुकीची एक नंबर. सर तुम्ही I have maintained development. I have said म्हणजे 84 भुरग्यांनी एप्लाय केले 11 जाण सिलेक्ट केले फायनल केले. दुसरी गोष्ट लास्ट सांगतात पळय प्रमोद बाब सरकार जो आसा आनी हांव तेजो मंत्री आसा पळय आय कॅन शुअर द पीपल ऑफ गोवा दॅट वी आर द बेस्ट इन इलेक्ट्रिसिटी. नो डाउट इन्फ्रास्ट्रक्चर इज नॉट देयर. आम्ही माझे 8 महिने गेले. आय शुअर दॅट इन द नेक्स्ट 1 year 2 months बिकॉज वी हॅव ऑल एस्टिमेट्स रेडी फॉर अंडरग्राउंडिंग ऑफ मेजर. आमच्या गोंयांत कशें सप्लाय जाता पावर
डोमेस्टीक सेक्शन जे चालू आता मेन म्हणजे 400 kV लायन जायच कित्याक आमकडे पावर नाल्यार दिवपाक मेळचो ना 24 hours. एक गोष्ट पयली लोकांनी पयली अंडरस्टँड जावची. दुसरी गोष्ट जी आसा अंडरग्राउंड केबलिंग घालून आमचे ऑलरेडी सगळे मतदारसंघाचे म्हणजे कुचड्यार उरली आख्खे गोंयचे मतदारसंघाचे 33 and 11 kV चे नॉट एंटी ही इज ऑलरेडी प्रिपेअर्ड. Once this issue what he has pointed out about ED being collected is resolved in the next 1 month, we will take and we will do that within this 1 year entire with the approval of the honorable CM we will do underground tendering where we will start it. ओके हांव इतल्याचेर थांबता ही डिबेटी हांव थांबयता एकाच कारणां खातीर कारण म्हाका दिसता लास्ट जो कंक्लुडिंग रिमार्क्स जाल्यार ते बरे जाल्या. वाल्मिकीचो प्रश्न आसा की जे 9 वर्सां जालें ना ते तुमी 9 म्हयन्या करतले काम. निलेश बाब अजून कॉन्फिडंट दिसता की आपण करून दाखयता. दिसता गोंयकारांनी आमी सगळे 9 म्हयन्याक खंयच पावपाचे ना. आमी हांगा आसतले जाल्यार परत एक डिबेट करया तेन्ना 9 म्हयन्यांनी खरेंच कितें जाता काय जालें ना हाचेर. थँक्स अ लॉट टू बोथ ऑफ यू. मातशें क्रॉस टॉकिंग केलें पण डेकोरम सांबाळ्ळो. सो थँक्स अ लॉट गोंयकाराक थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस डिबेट. आमी हांगाच थांबतात. नमस्कार.